प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 26 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 26 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यात नाझारेथ नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवाळी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादले लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड अपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चुलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुताक पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूच्या जल्माची विजबी आमी आयकली. आनी भाव भयणीनो, थोड्या वेळांनी आमी नातालांची परब करतले. आयज 24 तारीख. आयज रातीक कितले दोबाजे आसतले इगोर्ज माथीन. लोक आतां फाल्यां नातालांची परब करतले आनी आमी एके भाशेन खुशालकाय नासतले कित्याक नातालांची परब येयल्या म्हणून. पूण आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मात चोत्राय कोणाचेर दवरता? आंकवार मोरयेचेर. आंकवार मोरयेचेर चोत्राय दवरता कित्याक आंकवार मोरये उदेशी जेजू ह्या संवसारान येयलो. वय पवित्र आत्मो आंकवार मोरयेचेर येयलो आनी आंकवार मोरयेन ह्या देवाच्या उतराक हय म्हणलें. पूण भाव भयणीनो, आमी खिरीत भाशेन हें उतर आमी चोत्रायन आयकलां जाल्यार आमी पळयता की आंज बडवो गाब्रिएल पयलो आंकवार मोरयेशी येता आनी तिका म्हणटा, भिये नाका, भिये नाका, तूं देवाच्या आपुरबायेची, तूं देवाच्या आपुरबायेची. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना कोण एका आंज बडव्याक पळयता ताका भिरांत दिसता. कित्याक भाव भयणीनो, आंज बडव्याक पळोवन अशें आमी सदांकाल आंज बडवे पळयना. आंज बडवे जावन आसा स्वर्गांत धाडलेले बडवे. आनी भाव भयणीनो, कोणाक आंज बडवे पळयत जाल्यार एकदम भिरांत येता. पूण भाव भयणीनो, आंज बडवो गाब्रिएल मोरयेक सांगता, तो म्हणटा, भिये नाका, भिये नाका मोरये, कित्याक तूं देवाच्या आपुरबायेची. आनी तेजे फुडें तिका सांगता, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. भाव भयणीनो, आंकवार मोरी जुसे बरोबर काजार जावपाची आसली. तिचें उतर जाल्लें. ती आतां एक आंकवार बायल आसली. ती आतां तयारी करताली आपल्या काजाराची. आनी ह्या वेळार जेन्ना ती तयारी करता काजाराची आनी ती आतां देवाचें उतर शिकत आसा, तेन्ना आंज बडवे गाब्रिएल येता आनी सगळें तुजो प्लॅन आतां दुसरेच भाशेन करता.
भाबणीनो आंकवार मोरी देवाच्या उतरान रिगून रावली, ती उतर शिकताली. त्या वेळार तोरा म्हणून जे जे पोन्या कोराचे असले शिकोन उतर देवाचे ती शिकताली. आणि भाबणीनो आमी जाणो की ती शिकताली म्हणून, ती नियाळ कोत्ताली म्हणून, कित्याक जेन्ना तिणे होय म्हणलें देवाक आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडलो, तिणे जेजूक देवाचें उतर शिकयलें. ती जाली जेजूची पयली टिचर. आणि तिने जेजूक बरे भाशेन देवाचें उतर शिकयलें. आनी जेजू आतां देवाच्या उतरान रिगून रावलो म्हणून ताका आतां फुडल्या दिसांनी कळ्ळें की तो खरेपणी देवाचो पूत म्हणून, तो आतां सोरवंडार म्हूण. आनी तो एक दीस देवाची खोशी करून आमची सोरवण केली. तर भाव भयणीनो, आंकवार मोरयेन आपली चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरली. जेन्ना अंज बोडवे गाब्रियान तिका सांगलें तूं गर्भेश जातली आनी तूं एका भुरग्याक हाडटली, तिणें कितें म्हणलें? होय, हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी भाव भयणीनो, जें तिणें आपलें जिवीत सारलें, सगळें केलें देवाच्या उतराचेर आपली चोत्राय धरून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सगळीं ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आमी मोरयेक पळयता, आमी सुभागी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा. आनी देवाचें उतर पाडूंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाचें उतर आमी शिकलेलें, देवाचें उतर पोत्तून आयकलें. फकत एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडलें आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आमी फकत धर्म करतले. पूण जेन्ना आमी आंकवार मोरये भाशेन आमी देवाचें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर पाळटा, देवाची खोशी करता, आतां भाव भयणीनो, देवाचो फावोर आमी आपुरबायेची जाता आनी देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितान मावता. तर आयज खेरीत भाशेन ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन आनी सगळ्या सांतांनी सगळो ज्या देवाच्या मोगान आसलेल्या लोकांनी ह्या सगळ्या वर्सांनी देवाची खोशी केली, आयज आमी मोरये भाशेन आनी त्या सांता भाशेन देवाची खोशी करुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर पाडुया. आनी खरेपणी ही नातालांची परब खरेपणी देवाक मानता, ती जेजूक मानता तसली करून आमी आयजतान देवाच्या उतरान रिगून देवाचें उतर दिसपट्या जिवितान पाडूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.